हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. आयज आसा वेनसडे आणि आयज आमकां एक हळद दिसा फाल्यां लगीन आसा, पण आमी वयची ना. गौतम पळयतलो, टायम गावत जाल्यार वयतलो. आणि आयज ब्रेकफास्टाक बी हांवें कांयच करूं ना. बरें 5 किलो बरें धुवलें आनी दाखयता तुमकां. धाकटे हांवें क्लिप्स काडल्या. बरड बीन कशें वयर येता ते अमुलाचे गंव न्हू, एक्चुली बरें आसा. तितून चड बरड बीन आसना, ते बरी क्वॉलिटीचे गंव. पण तरी पण तितून कितें आसता तें हांव तुमकां दाखयता. आनी सोसायटीचे बीन गंव हाडला हांव, ते हांव 1 kg 40 रुपीजांक दिता. सो तेवूय मागीर मातशें वक्तान वॉश बीन करता आनी सुकत घालता आनी मेळटा तुमकां. आयज आमी ब्रेकफास्ट भायलो हाडला अशें दाखयता तुमकां कितें आहा तें. कांयच आतां न्हू, गंव घातलेले धुवपाक आनी गोवान पळय म्हाका सारकें अशें 2 स्टोन्स काय कितें तरी गावले पळया. आनी हे ग्रायंड करतना डायरेक्ट अशें भितून वयपाचें. सो अशें बारीक बारीक केन्ना केन्ना कितें कितें आसता, जाका लागून आमकां वॉश करपाचें पडटा. पळया गायज, तुमकां दाखयता कशें बरड वयर येतात ते. पळया, हें पळया, अशें उदकान घातलें आनी ऑटोमॅटिकली ते वयर येता. सो हें उदक आमकां डिस्कार्ड करपाक जाय. अशें बरें 2-3 फावटी अशें हें करपाक जाय. आनी ते वॉश करून सगळो पळय डस्ट बीन कितें कितें आसा पळय ते सारकें अशें वयर येता. आनी मागीर हें सुकत घालपाक जाय. कितें आसा तें ब्रेकफास्टाक पॅटीस हाडल्या. आतां हांव न्हू ह्या घरान बसलां, मिन्स ओल्ड घरान बसलां. कित्याक माय म्हाजी ना, ती गेल्या हळडीक, आमचे रिलेटिवांचे हळडीक आसा, सो ती थंय गेल्या. आनी बाय म्हणपा लागलें मम्मा थंय या, ताका वाज येता न्हू थंयसर. आनी आयज तें पातवाडीन वचना म्हणून हांगर येयली आमी. आनी हांगर तें आतां खेळटा आनी हांव बसलां. ताका जस्ट तें खेळटा आयकलें, ताका जस्ट वांगडा येता. घरान तें खेळटा आनी म्हाका यो म्हणटा. आनी हांव तितून जातलें ना न्हू गायज, ना रे बाबा. सांजची मागीर आमी रुक्मिणीन येयली फ्रीज पळोवपा खातीर. आनी जस्ट 2-3 फ्रीज अशें चॅकआवट करताले. राहुलाक जाय आसलो नेवो फ्रीज, तेणेन रूम काडल्यात न्हू वयर रेंटा खातीर. सो हांव चॅक करतालें, तुमी बीन पळया. हे आयस ट्रे अटॅच जाता. या ट्रे तसं असं ओपन असं आमी फ्रीज पळोवपाक गेलेली. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? होप तुमी सगळी बरी आसली. कालूय व्लॉग स्टार्ट केलो, मागीर कंटिन्यू करून पावूंक. आतां टायम जाल्लो आसा 12. वयता बायक हाडपाक. आनी काल आमी मागीर रोमान गेल्ली फ्रीज चॅक करपाक. राहुलान रूम काडल्या न्हू, तुमच्या वांगडा ऑलरेडी व्हिडिओ शेअर केल्लो. सो तो फ्रीज पळयतालो, सो आमी पळोवपाक गेल्ली. मागीर आमकां डबल डोर पळयलो आनी मागीर सांगता तुमकां कितें जालें तें सुशेगाद बसून. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब नाही रे चल माझ्या गोड्या रे तबडक तबडक रे तबडक रे. नदी आले नाले आले, नदी आले नाले आले, वाकडा तिकडा रस्ता आला,
वाकडा तिकडा रस्ता आला, थकलास का बघलास का, नाही 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 रे, नाही 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 रे, तबडा 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 तबडा, चल माझ्या गोड्या रे, तबडक तबडक रे, तबडक तबडक रे, तबडा 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 तबडा, चल माझ्या गोड्या रे, तबडक, पाय सोड बरं शाण्या. सो कितें जालें, लास्ट थर्सडे येयलेलें ते फ्लावर मिल मशीन आनी ह्या थर्सडे सरप्रायझिंगली लायफान केन्ना चिंतून आसलें, म्हणजे खबर आसली की न्यू फ्रीज येवपाक जाय आमकां ओन सायजीचो, पूण इतल्या बेगीन तें खबर नासलेली. सो फ्रिजाची गजाल अशी जाली की राहुलान रूम काडल्या न्हू वयर, सो ताका ते रेंटाक दिवपा खातीर फ्रीज जाय आसलो, म्हणजे सगळीं जाणां मागतालीं. सेकेंड हँड बी पळयतालीं ते आनी नेवोय बी पळयतालीं. सो नेवो फ्रीज घेवपाक 16-17 हजार पडटा न्हू. सो हांवें कितें म्हटलें, म्हाका एक्चुली एनीवेज हो फ्रीज स्मॉल जाता, धाकटो जाता, पावना. आमी दोगां तिगांत आसून तरी सुद्दां पावना म्हाका फ्रीज, कित्याक हांव कडधान्य बीन न्हू फ्रिजान दवरता, कित्याक म्हाजे रोखडें सोंपना आनी मागीर भायर दवरलें न्हू आनी मागीर बरड बीन लागता न्हू. सो ताका लागून आनी किचन बी धाकटें आहा न्हू, सो बरण्यांनी भरून अशें दवरपाक डिफिकल्ट जाता, सो हांव फ्रिजान दवरता. सो कितें जालें, हांवें म्हटलें अरे तूं नेवो घेता न्ही 16-17, त्या परस म्हाजो व्हर आनी म्हाकाच नेवो घेवन दी, वयले पयशे हांव घालता. सो तेणी कितें म्हटलें, तुका आपूण नेवोच घेवन दिता, तूं आदलो दी. आनी तेणें सगळें म्हणजे मोर दॅन 80% फायनान्स तेणीच दिला. आमचे कडेन बजाज फायनान्स नासलें, सो तेणें कितें सांगलें, हाजे नेवे करपा खातीर राव गो. हो फ्रीज बरो असो क्लीन बीन करून दवरला. हो पळयात, हो म्हाजो ओल्ड फ्रीज. हेचे हे जे दार आसले पळय ते मोडले, हे म्हाजे कडेन मोडले आनी हे. सो अशें बाकी सगळो असो बरो आसा तो क्लीन करून दवरला. सो आतां न्यू फ्रीज काल राती गौतमान पुजा बीन केली, क्लीप काडपाक यादूच ना. तेची कामां कशी, तेची कामां फटाफट न्हू. सो तेणेन रोखडेच केली पुजा. सद्या कांय दवरूंक ना, मागीर टायम काडटा सुशेगाद आनी दवरता. सद्या असोच आसा. आयज आसा 14 नोव्हेंबर आनी आयज चिल्ड्रन्स डे. हॅपी चिल्ड्रन्स डे टू एवरीवन. काल व्हिडिओ रिकॉर्ड करताले, म्हणजे शूट करताले आनी मागीर बाय येयले तुमकां गजाल सांगताली फ्रिजाची आनी मागीर ती थंय स्टॉप जाली. सो आमकां कितें बजाज फायनान्स म्हाज्या घोवाचें कार्ड नासलें, म्हाजेंय नासलें. सो आमी फर्स्ट टायम घेतला न्हू. सो फॉर्मेलिटीज बीन करपा खातीर आमकां एडिशनल कितें 2000 भरचें पडलें. 1700 कितें एक्स्ट्रा फी, 300 फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटाक एक्स्ट्रा वयतले खंय. नाजाल्यार सगळो फायनान्स जो आसा पळय तो राहुलानूच केला, तोच पे करतलो बीन इन्स्टॉलमेंट बीन अशें आसा. सो आमकांय बरें पडलें, तेकाय फ्रीज गावलो, बरो आसा म्हाजो ओल्ड फ्रीज, आनी आमकांय न्यू गावलो. अशें ती फ्रिजाची गजाल जाली. कितें आतां न्हू वस्तू कितें घेतली न्हू जाल्यार घालपाक सुद्दां म्हाका इतलो भंय दिसता की आमची जी फॅमिली आसा ती म्हणटा आवय हेंचे कडेन आनी कशें येयले, खंयच्यान पयशे येयले, कशें ही घेतात. पण पयलीं आमी घर घेवन इतले त्रास काडले, घरान कांयच नासलें, सोफा नासलो, आमी जमनीर बसले. ते त्रास काडला पळय ते कोणाकूच दिसता. आनी जेन्ना वस्तू घेतली न्हू, आवय हेंच्यांनी हें घेतलें, आवय हेंच्यांनी तें घेतलें, सो मातसो भंय कसो दिसता. सो असो आसा अपडेट. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.